नमस्कार. पोया प्रुडंट खबरो. सरदानाच्या लॅपटॉप, पेनड्रायव्ह, सीडीत बॉम्बस्फोट, आयडी, बॉम्ब ट्रिगर, तेल पुरवण तोडपाची स्फोटक माहिती. आतंकवादी संघटनाकडे अजून संबंध ना. गोयाक IFS अधिकारी जाले चड आनी जड. रानामंत्री म्हणटा 3 माथ्यावेल्यान पुरो आसात 14. गोयच्या अधिकाऱ्यांची प्रमोशनां आडकली. केंद्राकडेन पत्र व्यवहार. आफ्रिकन देशांनी पातळिल्ल्या झिकाचो भारताक सध्या भय ना. रोग भारतात अजून पावूंक ना, तरीकय केंद्राची खबरदारी. गोंयासयत सगळ्या राज्यांक निर्देश. वेळी चर्च हल्लो केस फाटी घेवंक अजून अर्ज ना. सरकाराची पद्दत सारकी ना म्हण आयरिश कोर्टात. आरोपी म्हणटा लुकसाण भरपाय मागचे ना. 22 फेब्रुवारीक सुनावणी. आणि शिक्षण माध्यमाचेर बीजेपीचे अजून वस्त्रहरण केल्ले ना. कायदो केल्यार बीजेपी कडेन मंचाचे दुस्मानपण सुरू. सुभाष वेलिंगकराची शिटकावणी. खबरो विस्तारान. वास्को धरिल्लो दुबावीत आकांतवादी सरदानाच्या लॅपटॉप, पेनड्रायव्ह आनी सीडीत आदले बॉम्बस्फोट, आयडी, बॉम्ब कशे वापरप, बॉम्ब ट्रिगर करपाची पद्दत, शारांक तेल पुरवण कशी तोडप असली स्फोटक म्हायती पुलिसांक मेळ्ळ्या. आतंकी हल्लो टप्प्याटप्प्यान करपा विशींचो पुराय प्लान आसा. ताचे कडेन मेळिल्ले 3 पासपोर्ट 3 वेगवेगळ्या देशांतले. मात ताचो खंयच्याच आतंकवादी संघटने कडेन संबंद आसा तें स्पश्ट जाल्लें ना. वास्को धरिल्लो दुबावीत आतंकवादी समीर सरदानाच्या लॅपटॉप, सीडी आनी पेनड्रायव्हांतल्यान स्फोटक म्हायती मेळ्ळ्या. हे पयलीं जाल्ले बॉम्बस्फोट, आयडी कसो तयार करप, ट्रिगर बॉम्ब तयार करपाच्यो पद्दती, खंयच्याय शाराक तेलाची पुरवण कशी तोडप, ही सगळी म्हायती NIAक ताच्या डॉक्युमेंटांनी मेळ्ळ्या. टप्प्याटप्प्यान आतंकवादी हल्लो कसो करप ते विशींचो प्लानय मेळ्ळा. इतलेंच न्ही तर एकल्यानच हल्लो कसो करप तशेंच लश्कराच्या तळाचेर हल्लो करपा विशीं प्लान मेळ्ळा. ताचे कडेन 5 पासपोर्ट मेळिल्ले. सगळ्या पासपोर्टांचेर एकूच नांव आसा. 3 पासपोर्ट 3 वेगवेगळ्या देशांतल्यान घेतिल्ले इमर्जन्सी पासपोर्ट आसात. ताचो पासपोर्ट शेणला म्हूण भारतीय दुतावासा कडेन कागाळ करून ताणें हे पासपोर्ट घेतल्यात. ह्या पासपोर्टांचेर सुरक्षे विशीं गजाली सारक्यो नमूद नात. गोंय पुलिसांनी धरिल्लो दुबावीत आतंकवादी रिटायर आर्मी ऑफिसराचो चलो समीर सरदानाची दिल्ली सावन आयिल्ले NIA टिमीन शुक्रारा चवकशी केली. ताचो आतंकवादी संघटने कडेन संबंद आसा हे सिद्ध करपी ठोस पुरावे अजून मेळूंक नात. मात तो अजूनय दुबावीत. तो स्वता जावन उग्रवादी जाल्लो. हे आदी ताचो गुन्यांवकारी प्रकरणांनी संबंद ना. मात असली स्फोटक म्हायती एकठांय करता म्हूण पुलीस ताका भितर ओडोवंक शकना. समीराचो रिमांड सोमारा सोंपता. ताची कस्टडी वाडोवन घेवप काय ना ताचेर सोमाराच निर्णय जातलो. ह्या फाटभुंयेर गोंय पुलिसांनी कार्निवलाक लागून कडक सुरक्षा बंदोबस्त दवरला. पयलेच फावट कार्निवलांतली चित्ररथांची मिरवणूक रिकॉर्ड करतले. प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार. गोंयाक IFS अधिकारी चड आनी जड जाल्यात. रानामंत्री आल्लेकार म्हणटा गोंयाक 3 IFS अधिकारी पुरो. सध्या 14 आसात. तांकां लागून गोंयच्या अधिकाऱ्यांची प्रमोशनां आडकून उरतात. गोंयचे IFS अधिकारी कमी करचे म्हण रानामंत्री आल्लेकारान केंद्रीय राना पर्यावरण मंत्रालयाक बरयला. मुख्यमंत्री पार्सेकार म्हणटा गोंयाक सध्या जाय ते IAS आनी IPS अधिकारी. IFS म्हणल्यार इंडियन फॉरेस्ट सर्व्हिस अधिकारी. गोंयान सध्या केंद्रान धाडिल्ले 14 IFS अधिकारी आसात. मात गोंयच्या रानांचो आवाठ पळयल्यार खंय 3 IFS अधिकारी माथ्यावेल्यान पुरो. आमचे कडेन IFS ऑफिसर्स तशे खूब आसात, चड आसात अशें म्हजेंय मत आसा. त्या कॅडराचे जवळ जवळ 13-14 जाण आसात. 1,000 आनीक कितें तरी अशें स्क्वेअर किलोमिटर इतलें आमचें फॉरेस्ट आसा. जी बाकीचीं राज्यां आसा, शेजारचीं राज्यां आमचे परसय चड फॉरेस्ट म्हणून, पण आमचे परस कमी थंयसर IFS ऑफिसर आसात. आमकां कितले जाय गोंयान अशी नॉर्मल सगळी सांबाळपाक? तशें पळोवपाक गेल्यार ताजे बद्दल डिस्प्यूट आसूं शकता, मतभेद आसूं शकतात.
पण म्हज्या मतान हांगासर 3 ऑफिसर्स IFS ऑफिसर पुरो. IFS अधिकाऱ्यांक लागून गोयचे राना अधिकारी टॅलंट आसूनय दाबून उरतात. रान खात्याचो एक अधिकारी खंय सर्विसेक रुजू जाल्लो त्याच पोस्टार रिटायर जालो. ताका एकूय प्रमोशन मेळ्ळें ना. IFS अधिकाऱ्यांचो आंकडो कमी करचो म्हूण राना मंत्री आदलेकारान केंद्रीय राना पर्यावरण मंत्रालयाक बरयला. आमचे कडेन IFS ऑफिसर हांगा खूब चड आशिल्ल्या कारणान आमकां ते येतकच हांगासर सगळे जागे तांकां दिवचे पडटात. स्टेट कॅडर स्टेटाचे तांकां प्रमोशनां मेळपाक कठीण जाता, कुस्तार जाता. आमचे कडेन कांय अशे आसा जे रावंड फॉरेस्ट ऑफिसर म्हणून जॉयन जाल्लो मनीस रावंड फॉरेस्ट ऑफिसरच रिटायर जाता. अश्यो कांय केसीस आसात. त्यामुळे आमच्या गोंयकारांचे भितरय टॅलंट आसात, ते हे वेवस्थीत सांबाळूंक शकतात. अशा पद्दतीचो एक विचार म्हजे तकलेन आयलो. त्या प्रमाणे ह्या संदर्भात काही गोष्टी सुरू केल्ल्यो आसात. मागीर हांव माननीय प्रकाश जावडेकर जे केंद्रीय मंत्री आसात तांचे कडेन हांवूय उलयल्लो आसा. एक ह्या संदर्भातलो एक नोट करूनय हांवें केंद्राक दिल्लो आसा. मुख्यमंत्री म्हणटा केंद्रान आनीक IAS आनी IPS अधिकारी धाडचे. सध्या आसा तेच IFS अधिकाऱ्यांचे खंय वजे जाला. IAS जाय IPS जाय, फक्त IFS नाका. IFS खूप जाल्यात. फॉरेस्टाचे खूपच जाल्यात. ते इतले वता जाल्यार वचूनय बेश्ट कारणा शिवाय आमचेर पेज येता, भार येता. समजलें? आनी ते खूप जाल्यामुळे आमच्यांक प्रमोशन मेळना स्थानीक जे आसात. त्यामुळे IFS कमी जावंक जाय अशें म्हजें मत आसा. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस. आफ्रिकन देशांनी पातळिल्ल्या झिकाचो भारताक सध्या भंय ना. हो रोग भारतांत अजून पावंक ना. तरीकय सरकारान झिकाचेर खबरदारी म्हण प्रत्येक राज्याक कांय नेम आनी उपाय करपाक सांगल्यात. झिका सध्या फक्त दक्षिण आफ्रिकेच्या कांय देशांनी पातळ्ळा. झिका आनी डेंग्यूची लक्षणां खंय सारकीच. पाडोशे उदका प्रकल्पातले पंप मोडिल्ल्यान उत्तरेंतल्या 4 मतदारसंघांनी 3 दीस उदक आसचें ना. शेनवार ते सोमार 6 ते 8 फेब्रुवारी 3 दीस दिवचल, मये, सांखळे, पर्ये मतदारसंघांनी उदका पुरवण सारखी जावची ना. प्रकल्पातली यंत्रणा जाग्यार पड मेरेन उदकाच्या पुरवणेचेर परिणाम असोच उरतलो. पाडोशेच्या 40 MLD उदका पुरवण प्रकल्पांतल्यान 3 तालुक्यांनी उदका पुरवण जाता. घेवया एक विराम.